ते स्टडी टुराचे एक सांगपाक म्हटल्यार सीओ कडेन जेन्ना सीओन पयलीं सांगिल्लें की एमई एई आनीक आमचे जे जेई आसा तांकांय व्हरचें म्हणून आनी जेन्ना शॅडो कावन्सिलर्स आयले सीओ कडेन तेन्ना सीओन चेअरपर्सना कडेन उलय म्हणून सांगलें आनी प्रेसांकूय सेम सांगलें सीओन कावन्सील डिसिजन म्हणून. सो कावन्सील डिसिजन म्हणनाका जे कोण कावन्सिलर्स तेन्ना आशिल्ले म्हज्या चेंबरान तेंच्यांनी सांगलें चल आतां 8 म्हयन्या कोड केन्नाय लागपाक शकता, आमी वयचें न्हू म्हणून. इतले सगळ्यांचे आतां मागणे आसा आमी टॅक्स पेयरचे 8 म्हयने उरला आनी ओपन स्पेस आहा आमचे फातोर्डा एमएलएन खुबशे डेवलप केला. सो इफ सपोज तो गार्बेजीचो कितें आशिल्लो जाल्यार एक वचपा जाता आशिल्लो. सो मागीर आमी तो प्लॅन ड्रॉप केलो. कोणाक वयचें आसा तेंच्यांनी वचपाचें, तेका आमी कोणाक आडोवपाक शकना. ते जे कोणी ड्रॉप केला हो प्लॅन ते फातोर्डाचेच कावन्सिलर्स आसा न्ही, मडगांवचे कोण ना, तेका लागून तेंचे तशें उलोवप जालें. ते सीओ पळयतले, तो सीओ पळयतले.